मोरजे गावडेवाड्यार रातच्यो उसरा मेरेन पार्ट्यो सुरू आशिल्ल्यान ताचो त्रास 12वीच्या भुरग्यांक जाता। पुलिसांक उपजिल्लोधिकाऱ्याक सांगूनय कांयच फायदो ना म्हणून लोक तिडकल्यात। थंयचो आमदार मुख्यमंत्री पार्सेकार हो एक शिक्षक, मात हे पार्ट्यांनी भुरग्यांच्या फुडाराकडेन खेळ चल्ला ताचे पार्सेकाराक पडिल्ले ना असो लोकांचो आरोप। पार्ट्यो बंद केल्यो नात जाल्यार लोक खंय रस्त्यार देंवतले। ह्या पळयात मोरजे गावडेवाड्यार रातच्यो उसरा मेरेन मोठमोठ्या आवाजान कश्यो डीजे पार्ट्यो चलतात त्यो। सध्या 12वीची परीक्षा चल्ल्या। गावडेवाड्यावेल्या बायलांनी 12वीच्या भुरग्यां सयत पुलीस उपजिल्लोधिकाऱ्याक ह्यो पार्ट्यो सद्याक बंद दवरच्यो म्हूण निवेदन दिवनूय जाले, मात पुलीस आनी सरकाराक भुरग्यांच्या परीक्षां परस पार्ट्यो लागीच्यो। आता पार्टी चालू असतात आणि फाल्यांच्यान हायर सेकंडरीची एग्जामी जातले स्टार्ट। भुरग्यांनी कसो अभ्यास करपाचो हे जे कलेक्टर आसा पुलीस आसात तांकां मातूय तरी कितें तरी समजावंक जाय तांकां की भुरगे कशें काय करतले। आतां रिविजन करपाचें फाल्यां तांकां एग्जामीक आन्सर करपाचें टायम आसा, तर तांकां मातूय कॉन्सन्ट्रेट करपाक जायना। तर हे पार्टी चलोवंक दिवपाचे न्हू आनी परमिशन ग्रँट करपाचें न्हू। आपल्यान हे सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, सीएमाक मातूय कळना की भुरग्यांची एग्जामी फाल्यांच्यान स्टार्ट जाता म्हणून। आमी पुलिशेन गेले जाल्यार पुलीस 10 उपरांत कंप्लेन घेतात आणि 12 घेवन त्यांच्या वांगडा मागीर बंद करूंक वयता। बंद करून जेन्ना पुलीस वयता न्हू परत हे म्युझिक चालू करतात आणि परत आमकां परत पुलिशेन धांवचें पडटा। तरी आसतना पुलीस कांयच हेल्प करीत, फक्त घेतात न्हू ते आमी कंप्लेन दिता पळय तांचेर पुलीस सांगता की आमी तुजेर कंप्लेन करता, हे करता। इवन आमी आमच्या मिनिस्टरा कडेन सुद्दां पावले, सीएमा कडेन, तांकां सुद्दां फोन करून सांगले अशें अशें चलता सर, आमचेर मातशें हेल्प करा म्हणून। कित्याक आतां एग्जाम मिली तरी आसतना हांकां परमिशनां इश्यू जातात। पार्ट्यो बेगोबेग बंद केल्यो ना जाल्यार लोक रस्त्यार देवपाची तयारी करता। हांव सरकारा कडेन मागता की एकदां बेगिनात बेगीन हेचेर एक्शन घेवपाची, नाजाल्यार मागीर आमी रस्त्याचेर देंवतले, लॉ आमच्या हातीन घेतले। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। गोवा हायर सेकंडरी बोर्डाची 12वीची परीक्षा सोमारा सावन सुरू जाली। सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल ह्या शाखांतल्यान वट्ट 15,400 भुरगीं परीक्षा दितात। हे फावट परीक्षेची केंद्रां वाडयल्यात। पोरू राज्यांत 11 परीक्षा केंद्रां आशिल्लीं, ती अंदू 13 केल्यात। फार्मागुडी आनी वेर्णा ही 2 नवी परीक्षा केंद्रां मंडळान सुरू केल्यात। सायन्सीच्या भुरग्यांक प्रोफेशनल डिग्री कोर्साक वतले जाल्यार मे म्हयन्यांत GCETक बसचे पडटले। The paper was very long. It was very lengthy, so I couldn't finish like the end, but all my friends answered really well, so it was good. आज इंग्लिश पेपर आशिल्लो, बरो आशिल्लो, सिंपल आशिल्लो, म्हळ्यार आन्सर करपाक सारकें बरें जालें। Today's English paper was very good. आजचो पेपर इंग्लिश आसलो, it was really good, like paper setting was very easy and I hope all the other papers are good. It was easy. Yeah, there was enough time to recheck your paper also. My paper was very good. I liked it because everything whatever I studied had come. Time it was short, but I managed to finish. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हापशा एन इन्स्टिट्यूटाच्या आनंद नागवेकरान तियात्रिस्ट फादर नेविल ग्रेसियसाचो हनुमान नाट्यगृहांत भोवमान केलो। आणि आज ह्या आमच्या शोवाक ताणें 10 वर्सां भेटयल्यात, तर तांकां काळजांचो हांव देव बरें करूं। आतां तुका म्हाका अधिकार ना तुजो सत्कार करपाक, तुका खूब ल्हान, पूण म्हाका खूब खोशी भोगता तुवें एग्री केली म्हणून। मडगांवच्या रवींद्र भवनात सिक्कीमच्या हस्तकला खात्याच्या हँडलूम वस्तूंचे प्रदर्शन भरला। प्रदर्शन 11 मार्च मेरेन चलतलें। Actually, this is organized by us for the first time outside the state. We have organized the exhibition in Goa for the first time. This program has been organized by the Sikkim Handicrafts and Handloom Development Corporation, which is under the Directorate of Handicrafts and Handloom. म्हापशा अंसा भाटांतल्या विठ्ठल रखुमाई देवळांत कीर्तन महोत्सव सुरू जाला। महोत्सवाचे उक्तावण नगराध्यक्ष संदीप फळारीन केले। गोमांतकामध्ये मांडवी नदीच्या काठावर कलावंत जन्माला आले, कृष्णेच्या काठावर पंत जन्माला आले, नर्मदेच्या काठावर महंत जन्माला आले आणि इंद्रायणी गोदावरीच्या काठावर संत जन्माला आले। आपल्या संस्कृतीकडे आपली जी नाळ कुठे रुजलेली आहे त्या दिशेने परत आणण्यासाठी आणि या कीर्तन किंवा अशा प्रकारच्या माध्यमातून ईश्वर सेवाच नव्हे की तर समाज प्रबोधनाचं सुद्धा मोठं कार्य याच्यापूर्वी सुद्धा झालेलं आहे, आता सुद्धा चालू आहे। गोव्यातलं जे भवितव्य आहे म्हणजे आमची युवा पिढी जी आहे, तरुण पिढी जी आहे, बाल किंवा युवा कीर्तनकार जे आहेत त्यांना सुद्धा या ठिकाणी संधी दिलेली आहे। म्हणजे आपल्या गोव्यातल्या लोकांना उपेक्षा केली असं नाही,
आमच्यासारखे ज्येष्ठ कीर्तनकार आहेत त्यांना उत्साहित केलेला आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सत्तेरीकारांक घेवन वाळपयच्या आमदारान सरकारी हॉस्पिटलाचेर मोर्चा व्हेलो. माकड तापाची वासिनां आतां बेगीन हाडची म्हूण लोक मागतात. सत्तरीत माकड ताप पातळात आसा. सरकाराक वासिनां हाडूंक जमना म्हूण विश्वजीत राणे उलयलो. वाळपय हॉस्पिटलाच्या वैजकी अधिकाऱ्यांक लोकांनी निवेदन दिलें. 20 मार्च मेरेन वासिनां हाडची म्हूण तांणी मुजत दिल्या. सत्तरीत आतां मेरेन 8 गांवांनी माकड ताप पातळ्ळा. 6 दुयेंती सोंपल्यात. दुयेंतीचो आंकडो 100राक तेंकला. घेवया एक विराम.